आयज म्हापशान दोन ॲक्सिडंट जाले। एक शिवोले मारल्या हांगासर गणेश पुरीच्यान शिवोले वयता आसतना मारल्या देंवतेक थंयसर सदांच ॲक्सिडंट जाता। म्हणजे देंवती इतली डेंजर आहा पळय थंयसर एक मारतीन भोंवलोलो ट्रक तो शिवोले सायडीन वयतालो आनी फुडल्यान एक गाडी येयली। तो ड्रायव्हर सांगता त्या प्रमाणे तो सांगलो आपले गाडयेचो ब्रेक फेल जालो आनी ताका लागून आनी ती गाडी फुडल्यान येताली ती वाटोवपाक लागून आपूण वयर घेतली, मातयेचेर घेतली। ती गेली आनी काजीचेर वचून धक्को मारलो तो पयली आनी ती ट्रक तो उलटालो आनी ओवर टर्न जावन रस्त्यार उरलो। रस्तो म्हणजे मागीर ब्लॉक जालो सगळो रस्तो। पूण ड्रायव्हराक व्हडलेशें कांय जालें ना, मातशी जालें इंजरी, हातीक मातशें खाजलें आनी हांगासर मारली कितें पूण सांगपाचें म्हणल्यार डेलीच ॲक्सिडंट जातात, डेंजर आसा ती देंवती। दुसरो एक ॲक्सिडंट जालो तो म्हापसा कोर्टा कडेन, म्हणजे मंजुनाथ हॉटेल आहा थंयसर दोन कारी आनी एक कदंबा बस, फुडल्यान एक वॅगनर चलता आनी तेच्या फाटल्यान एक I-10 चलताली आनी ट्राफीक सदांच जॅम आसता स्कुलाचो टायम आनी मागीर ऑफिसाचे लोक सुद्दां जेवणाक बी आसता सगळो हें आसता। म्हणजे डेली जो मावतीच्या देवळा कडल्यान तो कोर्टा मेरेन सदांच ट्राफीक जॅम आसता। तेतून ते ट्राफिकीनसून ते I-10 गेले आनी हेका हेचेर वॅगनरीचेर म्हणल्यार मागीर I-10 येयले आनी कदंबाचेर हाडले। तातूंत दोनूय कारीचे वॅगनर आनी I-10 दोनांयची डॅमेज जाली, तांकां लुकसाण जालां। स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशाच्यान श्यामसुंदर फडते।